नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. गोंय ट्रॅफिक सेंटिनल येवजण केली रद्द म्हण मुखेलमंत्र्यान दिल्या म्हायती. महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत वाडट्यो बर्ड फ्लूच्यो केशी लक्षांत घेवन उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आर मेनका हांच्यांनी कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान चिकन आनी तांतयांच्या आयातीचेर गोंयांत बंदी घाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार गोंयांत खाजगी भोंवडेर आयल्यात, मात ते गोंयांत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांक मेळटले. पुनो वेळीप मारपेट प्रकरणात काणकोणचे आदले आमदार रमेश तवडकर निर्दोश मुक्त. आमचे सरकार कार्यकाळ पुराय करतले. विधानसभेची मध्यवधी वेंचणूक जावची ना. फुडलें येवपी सरकार आमचेच आसतलें म्हण मुखेलमंत्री सावंत उलयला. कर्नाटकांत अपघात जाल्या उपरांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक जखमी जाल्यात. त्या खातीर तांचे कडेन आशिल्ल्या स्वातंत्र्य प्रभाराचें आयुष मंत्रालय खेळां मंत्री किरण रिजिजू हांचे कडेन दिलां. 29 जानेराक जावपी संसदेच्या अधिवेशनाक लागून ही तात्पुरती वेवस्था केल्या. गोंय सरकारान पालिका वेंचणुके खातीर प्रभाग फेररचना आनी आरक्षण बेगिना करचें म्हण मागणी काँग्रेसीचे म्हणयारे अमरनाथ पणजीकर हांणी केल्या. स्वातंत्र्य सैनीक तशेंच मार्गाचे संस्थापक गुरुनाथ केळेकार हांच्या कुडीचेर बुधवारा निमणे संस्कार जाले. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.